Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. मातेवाचे शुभ वर्तमान. स्वर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या धाकाच्या मोल्यान कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्यार 1 दिनार फावरीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोलान धाडलें. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात. तिनसाणां म्हणल्यार दुनयान आपल्या मुद्दमांक म्हणलें. वावराड्यांक आपय आनी निमाणें थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण सजमले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार आनी हुनेत घेतल्या, तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका उणीत करिना, तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोलो फुटलो. हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. सर्वेस्पराचें उतर.